धर्मान आमकां देवान मनशाक 7 साक्रामेंत दिल्या. पयलो बावतिस्म, दुसरो क्रिस्म, तिसरो कोमन्याव म्हणून बरोवन दवरल्या. चवथें कुमसार, 5वें सोतें साव, 6वी पाद्रीची पवित्र अर्ती मुटिल्या. आनीक 7वो साक्रामेंत आमी सोगोट जाणाव एकवटान दोरी बांदल्या. आयज रॉड्रिगीस फॅमिली खोशेन बोल्ल्या. तिसरे दुवेक ताणी जोल्म दिवून धर्माचो पयलो साक्रामेंत दिवून क्रिसॅन म्हूण नांव दवरल्या. सेंट एन्सलम चर्च सावथॉल UK गांवान 16 जुलयाचे तिणें क्रिस्म घेतला. क्रिस्ती धर्मान तिका पाद्रीन पवित्र तेलान परतून माखल्या. दादा बेनी, मामा लुइजा काळजांतान खोशेन बोल्ली. दोगूय पुतां फाटल्यान तिसरी दू वाडोन गोराब्याची व्हड जाली. गोराब्याची तूं एकटीच दू, परतो सगल्याच्या मोगाची बावली. दोगूय भावांनी तुका देवा लागीं आपल्याक जाय म्हणून मागोन घेतली. केशल आनीक क्लेस्टन म्हणटा तूं व्हरतो दिवली गोराब्याची. तुका कांयच उणें जावंक दिवचें ना, तूं भयणी एकटीच मोगाची. गिरेस्त तूं मामा दाडाची, तशीच कुंवर तूं आमच्या काळजाची. देवान एकटीच भयण आमकां दिल्या, मोगाची नात तूं जिवानाची. ती नॅन्सी तू मार्टीन, तुका आपलीच दू म्हूण ती मानता. तसोच कजन तुजो मोगाळ मॅक्सवेल तुका आपलोय मोग दाखयता. मोगाळा पुरबायेचें स्विजल कजन तुजो चोड उगडास कोत्ता. पेली तुजो फेवरेट अंकल ह्या कांतरांतल्यान पयलींच विश तुका कोत्ता. बापूत आनीक पवित्र आत्म्यान तुजेर सदांच भरपूर आशिर्वाद घालूं. होली फॅमिलीन सदांच तुका आपल्या हाती काळ सांबाळूं. देवान लांब जिवीत तुका दिवं, देवाच्या पावलांनी तूं सदांच चलूं. देवान तुजेर आशिर्वाद घालून देवाच्या पावलांनी चलूं. देवान तुजेर आशिर्वाद घालून देवाच्या पावलांनी चलूं.